कोणाक काय जमना म्हणून ताणें शेती करची हे दीस आतां उरूंक ना। नोकरी परस शेतकी पिका वयतल्यान बरी येणावळ मेळपाक शकता। गरज आसा ती यंत्रणा आनी शिक्षण पद्दतीन शेतकी विशयाक सकारात्मक नदरेंतल्यान आस्पावन घेवपाची आनी शेती करपाक गोंयकारांनी मुखार सरपाची अशें मत मतभश्री संजय पाटील आनी गोमंतक टीव्हीच्या सडेतोड नायक ह्या कार्यावळीत उलयतना उक्तायले। पळयात गोमंतक टीव्हीचे संचालक संपादक राजू नायक हांणी घेतिल्ली ह्या खास मुलाखतीची ही झलक। कृषी संस्कृती आसा तिचो हो जाल्लो गौरव आसा। आज पर्यंत शेती म्हणजे एक दुर्लक्षित अशी गोंयांत एक समज जाल्लो आसा। जो कोण करता तो करताच शेती, बट तशी हें नासलें कोणाक कांय जमना ताणें शेती करची अशी एक धारणा जाल्ली आसली। बरोबर। पूण हांव जेन्ना शेतींत पयलें हें केलें की एक मनांत हें केलें की आपल्या शेती साठी जितलें दिणें शक्य आसा तितलें सगळें दिवप। त्यामुळे सुरवाती पासूनच झोकून दिवप ही प्रवृत्ती आशिल्ल्यान शेतीत पूर्ण वेळ लक्ष दिलें आणि त्यामुळे आज जो हो कितें पुरस्कार मेळ्ळो आसा पद्मश्री हो म्हाजो एकट्याचो नासून संपूर्ण गोंयची शेतकऱ्याचो प्रतिनिधी हे जशी प्रातिनिधीक स्वरुपांत ही हो पुरस्कार आसा अशें म्हाका दिसता। बरें बरें तूं स्वताक हें व्हडलो भोवमान घेना, तूं हो लोक दुसऱ्याक दिता, तूं गोंयाक अर्पण करता, हातूंतल्यान शेती वाडची हो तुजो पूर्ण। संजय बाब, तुमी कमीत कमी संसाधनां वापरलीं, लोकल जें पळय कितें मेळटा तें वापरलें, सारें वापरलें ना, रसायनां वापरलें ना, तातूंतल्यान कितें फायदो जालो? हे तुमचे प्रयोग कशे कशे चल्ले? शेती नुकसानात वचप ही जी जाल्ली आसा ती मुख्यत्वेत आमी मुळात शेतकरी हे आमकां शेतकऱ्यांक आळशी करून दवरलेले आशिल्ले आनी आळशी मनीस हो सदांच परावलंबी आसता आनी परावलंबी मनीस गरीब आसता ही म्हजी धारणा आसा। सामकें खरें। तर हो जर आळस झटकलो आनी आमी जर हें जालें जाल्यार निश्चितपणे आमी स्वावलंबी जाता आनी स्वावलंबी जाल्ल्यान आमची जी शेती जावं आमी स्वता जावं हे श्रीमंती किंवा पयशाचो ओघ सहज चालू जावंक शकता। तुम्ही स्वता हे प्रयोग यशस्वी केले, आज राष्ट्रीय पातळीचेर तुमकां नामना मेळ्ळ्या। सो अशे पद्दतीन गोंयच्या शेतकारांक किंवा तरुण भुरग्यांक जे आतां शेती कडेन फाट फिरयतात तांकां जाय फक्त नोकऱ्यो, दवाडे नोकऱ्यो जाका म्हणटात, जे मातयेन हात घालप ना, जांकां फक्त बरे तरेन फक्त म्हयन्याक एकदां येवपी पगाराचेर जगपाचें आसा, ताका लागून गोंयची शेती सोडल्या। हें जें पळय आमचें मुळावें जें कितें धन आशिल्लें ताजे कडेन आमी फाट केल्या। आनीक एक विचित्र अशी सामाजीक परिस्थिती गोंयांत निर्माण जाल्ली आमी पळयतात। तांचे खातीर तुमी कितें सांगशात? ही जी परिस्थिती निर्माण जाल्या ताका एकूण सगळीच यंत्रणा आसा ती जबाबदार आसा। शासना पासून समाज पर्यंत सगळीच यंत्रणा जबाबदार आसा आणि महत्वाची आसा ती शिक्षण पद्दती जी आमकां आज पर्यंत आयिल्ली आसा की आमची शिक्षण पद्दती आसा ती आमी तयारूच अशें जाता की म्हाका नोकरी करपाची आसा, म्हाका मालक जावपाचें ना, ही आमची धारणा जाल्ली आसा। त्यामुळे नोकरी केली की तकलेक ताप ना अशें आसा आनी मालक जालो की थोडोफार टेन्शनां येता हें आसता। सगळ्यांत म्हत्वाची आतां ह्यो सगळ्यो समस्या निर्माण जाल्यो ह्यो 3 गोश्टी आमी आधुनीक जे आमी शिक्षण पद्दतीन म्हणा किंवा कितें आमी ज्यो केल्यो त्यो 3 गोश्टीं कडेन आमी दुर्लक्ष केलें। एक म्हणजे गोमाता, दुसरी भूमाता आनी तिसरी स्वताची माता। हे म्हणजे स्पश्ट मत आसा। स्वताच्या मातेक आमी वृद्धाश्रमाक पावयली, गोमातेक गोशाळेक पावयली किंवा रस्त्यार सोडली आनी भूमाते कडेन रासायनीक खतां वापरून ती नश्ट करून उडयली। ह्यो 3 मातां कडेन आमी दुर्लक्ष केल्ल्यान ही आमची परिस्थिती आयिल्ली आसा।